करूया. माताजी तुम्ही रेडी असाच वा? रश्मि भट्टी माताजी मंगलाचरण नव? नहीं माताजी, शिष्टाष्टक संतक. संध्या ईश्वर माताजी वा? मोस्टली वैकी मग. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संगीत माताजी सुरू करूया. श्री शिष्टाष्टकम श्री श्री चैतन्य महाप्रभु विरचितम चेतो दर्पणमार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाबुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानतेन कीर्तनीय सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहैतुकी त्वयि ऐनन्दतनुज किङ्करा पतितं माविषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूली सदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदारुदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विददातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु
तु स एव नापरः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री शिष्टाष्टकम की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद माताजी, बारीला ऐकून सांगला तुम्ही. आता रश्मी माताजी मंगलाचरण सुरू करतात सर. सॉरी प्रभुजी. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदाधिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गणललित श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर्वांकई. रश्मी माताजीन आणि संध्या माताजीनं भारी चंदकोरनु मंगळाचरण आणि श्री शिक्षाष्टकम सांगून दिलेलं असं. सो भारी चंदकोर मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमका. सो आज ह्या पुरा लोकांक भागवत पुराण कोंकणीचे श्री शिष्टाष्टकम सिरीसाचे 5th सेशन अंतु तुमगेल भावपूर्वक स्वागत करता. सो श्री चैतन्य महाप्रभून बरयलेल अशी दिव्य अष्टकम ह्या आम्ही अर्थ कोण घेतल्यारी आणि त्याची आम्ही आमगे जीवनांतू आचरण केल्यारी आमगे जीवन सार्थक जाता.
आज आम्ही हे अष्टकमाचे सेकंड वर्साचे सेकंड लाईन अर्थ कोण घेवचे का वट्टू जावन आसाची त्या सांगू क आमगेल वट्टू आज आमगेल वट्टू हिस ग्रेस श्री रमण हरिदास प्रभुजी आसाची. सेकंड वर्स अशी की नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशामिहा जनीन अनुरागः. सो हाजी 2 लाईन मथुरा माताजी आमकां सांगून दिला. आता लास्ट 2 लाईन आज आमकां प्रभुजी सांगताची. सो ह्या वर्सांतू श्री चैतन्य महाप्रभून आमकां अशी सांगून दिला की श्री कृष्ण परमात्माले अनेक अनेक कोटी नाव आसाची आणि प्रत्येक नावांतू तितले शक्ती आसा. सो आमी त्या प्रत्येक नाव खंयचे कृष्ण असो राम असो गोविंद असो कसले नाव त्या तुम्ही प्रीतीन भावपूर्वक घेतल्यारी तुमकां त्या तितलेची आनंद प्राप्त जाता. सो हे अर्थ करताना आमकां मथुरा माताजीन आमकां सेतुबंधूचे कहाणी सांगून दिलेले आसा. तांणी सांगिल्लें की वानर सेना कशी राम बरयलेले ते पात्तोरू उदका भितर घालता ती तेन्ना ते पात्तोरू पोवन येता तशी जी श्री राम केन्ना एक पात्तोरू तांगेलें नांव बरयना अशी तांणी उदका उडयता ती तेन्ना ते पात्तोरू सकल बुडता. सो तेन्ना हनुमंत सांगता की देवा केदन तू आमगेल हात सोड दिता तेन्ना आमकां खंय आमी बुडचेची. सो आमकां तेन्ना कोणेय धरना ती. सो श्री राम जेवा कृष्ण तांणी आमकां आमगेल हात धरल्यारी श्री कृष्ण परमात्मान आमगेल हात धरल्यारी सो आमकां मागीर खंय बुडचे चान्स ना. सो श्री चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा की हे कलियुगांतू आमगेले आध्यात्मिक उन्नती खातीर हरे कृष्णा महामंत्रा की श्रेष्ठ आणि खंयचे मंत्र ना. सो आमी हे कॉन्सन्ट्रेट करून चंद कोण प्रेमारी श्री कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र सांगल्यारी सो आमकां प्रत्येक विषय इजिली प्राप्त जाता. मना शांती प्रत्येक प्राप्त जाता. आणि हे सांगूक आमकां कसले हार्ड अँड फास्ट रुल्स नाची. सो हे सेकंड वर्सा सेकंड लायनांतू आमकां श्री चैतन्य महाप्रभून त्याची सांगिल्लें आसा की हांतू हे सांगताना कसले हार्ड अँड फास्ट रूल नाची. आणि सेकंडली आमकां देवान ते आमकां इजी कोण दिला हे कलियुगांतू. द्वापर युगांतू आमकां तेन्ना मूर्ती पूज करचे हेची श्रेष्ठ आशिल्लें आणि मूर्ती पूज करची म्हळ्यार आमी न्हावन येवका मस्त शुद्धार असू का प्रत्येक विषय मस्त इम्पॉर्टन्स आशिल्लो ताका. बट हे श्री कृष्ण परमात्माले हरे कृष्ण महामंत्र घेवचे कसले हार्ड अँड फास्ट रूल नाची. आमी मस्त पंत ऐकून आयल्याची 5 वर्ष अंतकाले चमण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयत्ति समद्भावम याति नस्तर्थ संशय. हांतू कृष्ण परमात्मान सांगिल्लें आसा की तुमगेल मरणा काले टायमारी तुम्ही केन्ना तुमगेल शरीर सोडून वताची तेन्ना तुम्ही मिगेल नामस्मरण मिगेल चिंतन केल्यारी सीधा तुम्ही मिगे लेगी येतात. तंतू देवान थंय सांगनी की तुम्ही मिगेल नाव घेताना जेव्हा म्हाका स्मरण करताना तुमगेल देह क्लीन असू का जेव्हा तुम्ही न्हावन येवका जेव्हा आणि कसले एक हार्ड अँड फास्ट रूल करनी देवान तितले सांगला की मिगेल चिंतन करा ती पुरा समयारी. सो त्या वॉट एवर सिच्युएशन इट कॅन बी वॉट एवर सर्कमस्टान्सेस इट कॅन बी देर इज नो रिस्ट्रिक्शन. हे विषय सांगताना तशीची म्हाका एक स्टोरी उडगस येता असं चैतन्य महाप्रभूले हांव हे वाजिल्लें आसा. सो तांतू श्री चैतन्य महाप्रभू एक दिवस सकाळी वॉशरूमात दाखवून भायर येताची आणि तांणी तांगेले जीभ चपता आसा ती. सो तेन्ना थंय अशी लोक तांकां निमगिता आसा ती की महाप्रभू तुम्ही अशी कसले इत्याक करता आसा ती. सो तेन्ना महाप्रभू सांगताची की हांव वॉशरूम आसतना जाल्यार म्हाका श्री कृष्णाले ते स्मरण येता आसले आणि त्याची हांव कंटिन्युअस जप करता आसा. ते इतलं गलीज म्हळ्यार ते इट इज नॉट द राईट प्लेस टू डू दॅट बट स्टील म्हाका ते उडगस येता आसा आणि हांव ते सांगता आसा. तितले भितरी थंय एक सानू चेल्लो आसता गोपाल म्हणून 5 इयर्साचे. सो तो तेन्ना महाप्रभूले निमगिता ती. डज इट मीन की आमी आमगेल मरणा समयारी
आम्ही खंय जेव्हा गली म्हळ्यार आमगे त्या प्लेस आनी पुरा क्लीन ना जाल्यारी आमी देवाल नाम स्मरण करूं ना हांवें श्री कृष्णाल नाव घेवचें नजिवे म्हूण तेन्ना तो सानू चेल्लो निमगीता तेन्ना प्रभू आन्सर कसं असं प्रभू सांगताची वय ना तशी कसने ना कसने सिच्युएशन असं कसने सर्कमस्टन्सेस असं श्री कृष्ण आल्या नाव खंयचे सर्कमस्टन्सेस आमी घेवेत सो त्याची आमकां 8.5 वर्स भगवद्गीतांतू सांगून दिलेलें आसा की आमी आमगेले खंयचे अंतकाले टायमारी देवाल नाव घेतल्यारी कसने आमी तागे लेगी पावताची सो त्या विशयी नॉट ओन्ली अंतकाले आमी आमकां त्या उर्गस येवपा जाल्यार आमी आमगे नित्य टायमारी आमी देवाल नाव घेतल्यार नाव स्मरण केल्यार मात्र आमकां अंतकाले तांगेले नाव उर्गस येता सो तशी जी आमी एवरी डे एवरी टाइम श्री कृष्णाले नामस्मरण करता महामंत्र जप करता सो हाजे विशयी मुखारी सांगूक विस्तारारी आमी प्रभुजीक आपोया आनी स्वागत करया तांगेले सो प्रभुजी विशयी सांगचे म्हळ्यार श्री हिज ग्रेस श्री रमण हरिदास प्रभुजी तांगेल कार्मिक नाव रमेश कामत तांणी हिज होलिनेस जय पताका स्वामी महाराज आले शिष्य आणि त्यांनी पय्यनूर केरला दखून त्यांनी एक रिटायर्ड कॅनरा बँक एम्प्लॉई भागवत पुराण कोंकणीतून त्यांनी मस्त सेशन दिला तुम्ही पुरा ऐकून असाची आणि स्पेसिफिकली एकादशी दिवसांतू त्यांनी मस्त पुरा कोंकणी प्रिचिंग करता असं ती बँगलोरांतू त्यांनी लोकल टेम्पलांतू तांगेल मस्त पुरा सेवा दिला सो आणि सेकंडली तांकां 2 चेडू आसा ती एक पूत आणि एक धू तांगेल धू जाल्यार तितले ऍक्टिव्ह आसा कोंकणी प्रिचिंगांतू तशें आमी पुरा लोक भावपूर्वक प्रभुजी स्वागत करूया हरे कृष्णा प्रभुजी ओवर टू यू हरे कृष्णा हरे कृष्णा निगेले काम पुराय माताजीन करून दिला ऑलरेडी आणि डिटेल जान आमकां कसं सांगता म्हणून पळयता हरे कृष्णा मंगळाचरणय डिटेल जान करून दिलें आणि मिगेले हांव ते गुरूंक प्रणाम करून आमगे कार्यक्रम सुरू करता नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय भाग स्वामिनिधि नामिने नमस्ते आचार्य पादाय निताय कृपदायिने गौरघाधमधाय नगरग्राम तारिणी नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धरणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजचे विषय शिष्टाष्टकम श्री शिष्टाष्टकम compiled by Nanadhadan ಅವರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತನ್ನ ರಚನೆ ಕೇಳಲಿ ತನ್ನ 8 ಶ್ಲೋಕ ಮಾತ್ರ ಸಂಗೀತ यातज फर्स्ट श्लोकाचे विवरण दिल्ले आसा दोन्ही श्लोकाचे लास्ट टाइम नमगेले मथुरा देवकी माताजी शी इज माय गॉड सिस्टर देव बहिणी म्हणून सांगूया देव बहीण देव सहोदरी तांणी बरी चंदाईन लायक जावन दोन्ही श्लोकाचे फर्स्ट दोन्ही लाईन्स हांवें सांगिल्ले आसा ताजे फुडें आता ते श्लोक एका वजिता दोन्ही लाईन दोन्हीच्या स्टान्साची एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि
दुर्दैवमेदशमिहाजनि नानुरागः तज एतादृशी मळरी so much तितलाग तवा मळरी तुगेल इव कृपा मळरी mercy दया करुणा भगवान मळरी भगवंतुच लॉर्ड कृष्ण मामा मळरी मिगेल मई अपि मळरी हार्दो ಎಲ್ಲರಿ ಅರ್ಥ ದುರ್ದೈವಂ ಮಳರಿ ನಿಮಗೆ ದುರ್ಗತಿ ದಿ ಮಿಸ್ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ನಿಮಗೆ ದುರ್ದಶ ಸಂತ ಏದಾದಶಿ ಮಳರಿ ಸಚ್ ಇಹ ಮಳರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೋಳಿ ನೈ ಮಳರಿ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂತೂ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಅಂತೂ ಈಗ ಅಜ್ಜನಿ ಮಳರಿ ವಾಸ್ ಬೋರ್ನ್ ಮಳರಿ ಜಲ್ಲಲೆ ಉದ್ಭವ ಜಲ್ಲಲೆ ನಾಟ್ಸ್ ನೈಮ ಅನುರಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನುರಾಗನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಸಕ್ತಿನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ताजे अर्थ ಅಂತ सांगायचे कसं म्हणाले ओ माय लॉर्ड out of kindness you enable us to easily approach you by your holy name, but I am so unfortunate that I have no attraction for them. म्हणाले हे देवा म्हणाले तुगेल्या कारुणी निमती आमका येना नाव आमका मेळ्ळे नावाका आमकां उगीची सरळ जावन अप्रोच करूं येता समीपन करूं येता आमकां जाल्यार मिगे दुर्दशा पळोवता देवा कसं म्हणाली मिगे दुर्दशा कसं म्हणाली म्हाका हे नांव काडूशिल्लें हेका अट्रॅक्शन जावंक न्हू हेका रुची जावंक न्हू हे नातेले म्हणून ते ताजे अर्थ म्हळ्यार तूं समामा हांगर फुडल्या श्लोक आमी हें करता म्हळ्यार नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमितः स्मरणेन कालः म्हळ्यार हे नांवच न्हू हे नांवांत तुगेली पुराय शक्ती तुगेले अनेक नांव आसा एक जीव दोन जीव न्हय यू आर अनलिमिटेड तशीच अनलिमिटेड म्हळ्यार कसलें सीम ना कसले बाउंड्री ना तुका तशीच तुगेलें नांव हांगा कसली बाउंड्री ना कसलें लिमीट ना कसलें सीम ना ताका तितला नांव आसा जाल्यार एक नांवांतूय तुगेले सर्व शक्ती निक्षेप करून चड सर्व शक्ती कळ्ळा शिसंग वयता तुगेले नांवाची चेड शक्ती न्हय तुगेल्याची चेड शक्ती नांवांत आसूंक नाशिल्लें तशी आतां माताजीन एक हे सांगिल्लें इन्स्टंट सांगलें रामा नांवाक चेड शक्ती म्हणून करता राम सांगल्यार मात्र रामा नांवाक शक्ती आसा शक्ती आमी राम म्हणून सांगून न्हू फातर घालल्यार फातर वयर येता रामान फातर घाल्यार शी घाल्यार फातर वयल्यान बुड्डून वता म्हळ्यार हात सोडल्यार आमी बुड्डून वता हाजे म्हणून अर्थाची सांगिल्लें तशी त्यामुळे इशिपुराजे अशीच सिमिलर जे आशिल्ले अर्थाचेर आमगेले नरोत्तम दास ठाकुरा नरोत्तम दास ठाकुरान एक श्लोक सांगिल्लो आसा ते पद्य कसं म्हणाले गोलोकेर प्रेमधना हरिनाम संकीर्तन रति ना जन्मिरो केन तया संसार विषाणु लेदिबा निशा या ज्वाले जुडिते ना कोइनु उपाय the treasure of our divine ಗೋಲೋಕ ಪ್ರೇಮಧನ ये वृंदावन अंतले गोलोक वृंदावन अंतलो ये नाम होली नहीं ये पवित्र नाम अंगाजी कहीं नहीं दे ये लोक अंतुल नहीं गोलोक धाम नाम तो सुगुण हाले रहते हैं कलवा तो प्रेमधन ये प्रेमधन
साधारण अंगाचे धन नाही ते भौतिक जहांचे धन नाही अंगाचे लक्ष्मी नाही कळवा ते गोलोकांतले अशें लक्ष्मी जे धन आता म्हणून सांगता कळवा जाल्यार इतले पुणा जावनूय रितीना जन्मिलो म्हणून सांगितलें हे नांव वयर म्हाका कसलें रिती ना प्रेम ना रुची ना नाम जाल्लें म्हणून फॉर दॅट chanting for why did my attraction for that chanting never come about इतनी ते म्हाका ते रिती ना रुची ना इतले day and night my heart burns in the fire of the poison of worldliness कळवा ते भौतिक जांसले तापस न्हू हें अग्नी भवाग्नी म्हणून सांगता हे भव अग्नी मेगल्या खर्च्या भितर जळत आसा जाल्यार म्हाका I have not I have not accepted the means for leaving it कळवा I have not accepted जाल्यार हांव ताका शांत करूं आशिल्लें कसले तरा आशिल्लें एक औषध एक मिन्स एक कसले तरा आशिल्लें एक सोल्युशन रिलीफ म्हाका हांव स्वीकार करना म्हणून म्हाका तांचो रुची ना म्हणून नारद ठाकुरान सांगिल्लें आसा तेचे अर्थ श्लोक तशें हे नामा महिमा पुराय आमगेल्या मथुरा माताजीन भारी आयकून छंद करून सांगिल्लें आसा लास्ट टायम तितलें छंद करून म्हाका सांगूंक जाता म्हणून म्हाका सांगूंक जायना कळवा म्हळ्यार आमगेल्या भागवत कोंकणी प्लॅटफॉर्म फॉर कोंकणी आमगेले कोंकणी समाजाक एकत्र केल्लें प्लॅटफॉर्म म्हाकाची बरीची दिशी येता म्हळ्यार मी गेले की ड्रीम आशिल्लें तें कसं म्हळ्यार म्हळ्यार एका अबाउट 20-25 years बॅक म्हगेले समुदायाक म्हगेले कोंकणी समाजाक जेनाक कृष्णा बोध दिवची कशी म्हणून आशिल्लें ते म्हळ्यार हे प्लॅटफॉर्मान मस्त तरा आशिल्लें पळय तरा आशिल्लें पळय ग्रेडार आशिल्लें पळय तरा आशिल्लें नैपुण्य आशिल्लें सामर्थ्य आशिल्लें भक्त जन आसाची आमगेले फॅकल्टी जावन आशिल्लीं हेंची भारी निपुण जावन आशिल्लें प्रचार करून कृष्णा बोध कळवा म्हाका बरी संतोश जाल्या तशी आमकां एक टीम आसा कळवा सकयल तरा आशिल्ली जन आसा गृहस्थ आसाची मागीर ब्रह्मचारी आसाची संन्यास बरी आसाची पुरा आसाची तांणी बरी आयकून कितले छंद करून तांणी प्रचार करता वचून म्हाका बरी हें आशिल्लें म्हाका ज्यो तशी ज्यो करूं जायची ना म्हळ्यार हांव सगळें सावन एक बघतो कळवा तितले नैपुण्य ज्यो म्हाका ना कळवा जाल्यार हांगा रामायण काणी सांगला म्हणी वानर सकयल व्हड फातर घालताची ताजे मध्य एक चन्नी सांगला केलो तुमकां स्क्युरल येवन तो सेव करता कृष्णाले रामाले कळवा ताका हातान कसं दवचे फातर सांगता फातर पळय चन्नी हातान कसले फातर धरता काय ना तशी हें पुराय तें वानरान देखून ताका तमास केला पहा तू कसं सेवा करता रामालो तुका हेची फातर कितले घालतलो तू इतले तूं सांगून ताका घेवन आनी चमकेली रामाला की पळय हांव करता पळता सेवा म्हणून सांगून धैर्य आमकां गावून कळवा तें हें केलें आमकां खंय पावता ते सगळे म्हणून सांगलें ताका रामान आपूण ताका वांटी बसून ताका अशी परसून सांगलें पळय हो मिगेल सेवा करता ताणें कितले सावन सेवा केल्या रे ते एक सेवा जाता व्हड सेवा तुमी करता वय सावन सेवा जाल्यार मिगेल सेवा तो करता कळवा ते ताका जाव केले गृहान दिता तशीच हांव सावन एक किडा कळवा एक फाय सर्वीस करूंक दिता कृष्णाले देवाले कळवा तशी कृष्ण ते रक्त गणेश करता वय जाल्यार तातूं व्हड सावन म्हणून आसता सेवन कळवा तशी हांव एक सावन सेवक कळवा तशी व्हड प्रवचन जो करून जायंटरी सांग सकल मिगला आनी भोवान सकून ಸ್ವಲ್ಪ सगळे शिकयले सगळे सांगचे मात्र मिगला कर्तव्य म्हणून म्हाका हांव लेखता कळवा तशी
हे एका श्लोकाचे म्हळ्यार एक सान एक अवलोकन करून आमकां समज डिटेल जावन आमकां अंतू हे श्लोकांतू येया. फर्स्ट कसं म्हळ्यार हे श्लोक हांव काडटना 2 लायन हांव एक्चुअली हांव कळलेलें न्ही, हांव म्हळ्यार प्रिफर केलें न्ही, सिलेक्ट केलें न्ही. ते मागीर हांव सांगलें तें म्हाका खंयचे पळय तुमी ताजें हांव तें स्विकार करता म्हणून तशें सांगलें. ताजें कारण कसं जालें तें कारण मागीर हांव सांगता. ताजें म्हळ्यार वाय आय हॅव नॉट ऑप्टेड फॉर दॅट. तुम्ही दिलेला हांव घेवन तें हांव करता म्हणून. जाल्यार हें दिलेलें म्हाका अद्भुत जावन दिसलें. म्हाका तो व्हड प्रिवियस इयर 2 लायनां कळ्ळा. ते आतां देवा कृपा म्हणून लिखुया तुमकां सगळ्यांक. आमी तुमगे मुखांतर आमगेले मुरलीधरन चरण दासाले आनी तांगे टिमान ते मुखांतर म्हाका ते देवान म्हाका दिलेलें म्हणून सांगू वयता कळ्ळा. तशी ते आमी ते फर्स्ट श्लोक अवलोकन करून हें सांगलें जाल्यार आमचे ह्या दोनीच्या त्या लायनाचे दोनीच्या श्लोकाचे समजले अर्थ आमकां मनान करून ते प्रकार आमकां प्रॅक्टीस करेत मात आमगेले विचार. अंतू फर्स्ट श्लोकांतू परम विजयते श्रीकृष्णाचे संकीर्तनम म्हणून सांगितलं. परम विजय श्रीकृष्ण संकीर्तन म्हळ्यार हे संकीर्तनाक श्रीकृष्ण संकीर्तनाक हरिनाम संकीर्तनाक सकळ धराशिले विजय ग्लोरिफिकेशन परम विजयते म्हणून म्हळ्यार परम जावन श्री विजय प्राप्त जावो म्हणून श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभून सांगितलं. ते कितें सांगलें परम विजयते श्रीकृष्ण म्हळ्यार ते संकीर्तनाचे महिमा महात्म्य म्हळ्यार अंतू ते अंतू फर्स्ट ते स्टान्स अंतू एक 7 परफेक्शन आसा पूर्णता. ते पूर्णता आसा कसं म्हळ्यार 7 चेतोदर्पणमार्जनम ते आर्जनम फर्स्ट एक परफेक्शन ते चेतोदर्पण. हांव म्हळ्यार डिटेल जावन सांगना ते पण ताजें मिनींग सगळें तुमकां कळटा. 7 परफेक्शन कशें येयलें तांतू म्हणटा सांगता तितली कळ्ळा. हे हांव सांगितलें हें आमगेलें हिज होलिनेस भक्ती रसामृत स्वामी महाराजान एक इंग्लिशान एक लेक्चर दिलें ते हांव आयकलेलें. ते आयकलेलें ते नोट करून दवरलें. म्हाका तें मनान समज स्ट्रायक जालें. ते नोट करून दवरलें तें तुमकां सांगून दिता म्हणून कळ्ळा. ते फर्स्ट परफेक्शन कसं म्हळ्यार चेतोदर्पणम आणि कसं भवमहादावाग्नि निर्वापणम दोन्ही श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणम तिन्ही चारीचे विद्या उजू जीवन मागीर पंचायत कसं म्हळ्यार आनंदांबुधिवर्धनम मागीर संच परफेक्शन प्रतिपदम पूर्णावदास्वादनम मागीर सत्ताचे सर्वात्म स्नपनम. 7 परफेक्शन आसतात. ते कृष्ण चैतन्य महाप्रभू सांगले परम विजयते. शिष्यले श्रीकृष्ण संकीर्तन हरिनाम कीर्तनाक विजय जावता विजय जाओ विजय जाओ विजय जाओ. हरिनाम संकीर्तन की जय. श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभू की जय. तशे दोन्ही श्लोक स्वर्गतना सांगले म्हळ्यार संकीर्तन ते नामांतू कितले तरां आशिल्ले कितले तरांची शक्ती कळवा की सर्व शक्ती घाला जाल्यार म्हाका तांतू कसले तरांची रुची ना म्हणून आशिल्लें आतां तांतू सांगिल्लें. त्यामुळे ह्या हातू जे 2 लायलां कसं सांगचें म्हणून अशीं आलोचना करतना अशी पयस आलोचना केलें कसं सांगचें ती 2 लायनां कसं असं सांगू कळ्ळा. अशें आलोचना करतना करून येतना म्हगेल्या मनांतू हें म्हळ्यार पावसाळी डॅमांतू उदकां येवन भरता म्हळ्यार उदक फ्लड येता तशी म्हगेल्या मनांतू परत मस्त आयडिया येवन भरले
थोडा मागीर अखेर कसं म्हणाले हांव मागीर कसं करता सिलेक्शन जालें मागीर कसं सांगा कसं सांगन बाबू हांव कळवा तितल्या पुरो आयडिया येवन भरलें म्हगेल्या मनांत कळवा फ्लडेड विथ सो मेनी आयडियाज कसं सांग कसं हांव कन्फ्युजन आशिल्लो कळवा तशी मागीर हें म्हळां तूं हांव ते नॉटिकल तीनय एक बीज पद संत कसं म्हळ्यार भगवत कृपा म्हणून येदाशी तव कृपा भगवन तुगे कृपा अपार कळवा तशी दोन्ही कसं म्हळ्यार दुर्दैव मिगेल दुर्दैव म्हळ्यार दुर्दशा मिगेल मिसफॉर्च्यून बॅड लक कळवा पळा म्हणून तें बॅड लक कसं तें दुर्दैव कशी तशी इतली ते सांगलें कृष्ण चैतन्य महाप्रभून भाग्य म्हळ्यार कसलें दुर्भाग्य म्हणटाय भाग्य भाग्य ना तशें सांगता पळय भाग्याचेर तुका कसं म्हळ्यार दैवानुग्रह भाग्य म्हणून दैवानुग्रह अनुग्रह ना म्हूण सांगता कृष्णाले देवाले अनुग्रह ना म्हाका ते म्हाका रुची ना ते ताजे समाचे अर्थ कळवा ना अनुरागा म्हळ्यार तिनीचे ना अनुरागा आसक्ती ना रुची ना इंट्रस्ट ना अट्रॅक्शन ना अशी ते रुची नामा वयली अशी तीन ते मूलपद आसत ते तीन मूलपद आमी विश्लेषण केल्यार मस्त सांगोस कळवा विश्लेषण करता त्यावेळी हे आता विश्लेषण करचे फुडें आमचे नाम वयर कसं इतलीच रुची ना ते बॅकग्रावंड पळया आमगेले ते बॅकग्रावंड उगी सांगून ते करता म्हळ्यार वेळ एक घंटो पावना मस्त जें सांगलें कळवा तेंची हांव संक्षेप जावन ब्रीफ जावन सांगून उद्यम करता यत्न करता आमकां म्हळ्यार इतली ती आमकां हे दशा आयले नामा वयर रुची ना ते नामा वयर कृष्णा वयर रुची ना ते म्हणून कार्य त्यामुळे आम्ही कोण आमगेले कोण मनुष्य समजले ज्ञान आमकां ना कळवा म्हळ्यार हांव म्हळ्यार हांव हे शरीर मिगेल म्हळ्यार गेले बायलो चोड्डू अम्मा मिगेले तशी ते संकल्पार आतां आमी आतां आसाची जाल्यार समज ज्ञान आमकां ना आमगेलें मूल स्वरूप कसलें आमगेलें मिगेलें गुर्त कसलें म्हूण आशिल्लें म्हळ्यार हांव तेमकां सगळें तत्वज्ञान सुमार आसता जें हांव तत्वज्ञानाचेर वचचें ना कळवा ते तत्वज्ञान न्ही आतां म्हळ्यार प्रॅक्टिकल जें आशिल्लें भक्ती विशीं आतां यो आमी 8 श्लोक श्रेष्ठाष्टक म्हळ्यार भक्तीन प्रॅक्टीस तत्वज्ञानाने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभून प्रॅक्टीस केलें आनी आमकां ते डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखयलें कशी भक्ती करची कळवा तशी आतां हे श्रेष्ठाष्टक आयले ते आतां डिटेल सांगता ते मागीर स्वरूप ज्ञान आमी कोण म्हणून आशिल्लें चैतन्य महाप्रभून सनातन गोस्वामीजी सांगलें कसं म्हळ्यार जीव स्वरूप कसलें जीवन स्वरूप या कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्थ शक्ती वेदा प्रकाश कळवा हांव कोण कसो इतलें म्हणून सनातन गोस्वामी गीता म्हाका पुतना जी पुरा म्हाका पंडीत म्हणटाची जाल्यार हांव कोण म्हणून सगळी वर म्हाका ना मागीर हांव कसलें पंडीत हें हांव मूड न्हू कळवा आय एम फूल रास्कल म्हणून सांगला आमने आनी तो सांगला म्हाका कितें तूं आमगेले प्रभू आसा आमी केन्ना सांगू आसता फूल्स एंड रास्कल त्यावेळेस पोप येता न्हू फूल्स एंड रास्कल म्हळ्यार कितें म्हळ्यार एक्चुअली आमी सांग जाल्यार आमकां कोप येता आमकां अपमान येता फूल्स एंड रास्कल म्हळ्यार हांव कोण म्हणून समज आमकां उत ना आयल्यार ताका फूल म्हणून सांगल्यार ताका कोप येता तशी तशी चैतन्य महाप्रभू सांगता तुगेलें स्वरूप कसं म्हळ्यार नित्यदास होता कृष्णाले ते कृष्णाले तटस्थ शक्ती आसा म्हळ्यार उत्कृष्ट तटस्थ शक्ती जे कृष्णाले ताजे अंश आमी तटस्थ शक्ती म्हळ्यार मध्य जें आशिल्लें मार्जिनल पोटन्सी मध्य म्हळ्यार जिवाक दोन तरां आशिल्लें जीवन आसा एक म्हळ्यार एक भौतीक जिवीत आनी एक आध्यात्मीक जिवीत म्हळ्यार भौतीक आनी
भागवत जें आमचे दोन्ही धर्म आसा एक भागवत धर्म आणि भौतिक धर्म कळवा अशें त्यामुळे आम्ही कसं केलें म्हळ्यार हे भौतिक जें आशिल्लें जीवन ऑप्ट करून हांगा येयलीं भौतिक लोकांक भौतिक लोक कशें जाल्लें कसं केल्लें म्हळ्यार कृष्णान आमकां कितें करून दवरला मोगारी कळवा तुमकां मिगिरासून विभिन्न जावन सेपरेटेड एनर्जी म्हळ्यार आतां आमी सेपरेटेड एनर्जी ऑफ कृष्णा कळवा मम अंश जीवलोके सांगला म्हळ्यार कृष्णा मिगिरा मिशेत तुमी जाल्यार नाव इट इज सेपरेटेड फ्रॉम कळवा आमी मिगिरा करून विभिन्न जावन आसा वियोग जावन आसताची सहयोगी जान आसताची आतां वियोग जावन आसताची पयलीं मिगिरा भिन्न जावन आसताची म्हळ्यार मिगिरा गुण आसतना कृष्णाल गुण देवाल गुण आमकां आसतना भौतिक जें आशिल्लें गुण भौतिक जें आशिल्लें इच्छा आशिल्ली ती आमी हे भौतिक लोकांक आयली डिटेल जें हांव सांगूं वचना म्हळ्यार तुमकां तातूंत सगळें मस्त आसा हाजे फुडें हांवें सांगलां हाजेर एक प्लॅटफॉर्मार ते भौतिक लोक कशे येयले म्हळ्यार भगवद गीताचे 15th अध्याय तें करतना उद्धमूलमतशागमशूलम हाजे फुडें सांगतना ते डिटेल जें हांव सांगिल्लें आसा भौतिक लोक कशे येयले आमी कशे येयले कळ्ळें तशें आमी हे ऑप्ट केल्लें हे भौतिक जें आशिल्लें जिवीत ते आमी भौतिक जें आशिल्लें इच्छा भौतिक जें आशिल्लें सुद्दां भोग आशिल्ली इच्छा आशिल्ली ती आमी हे भौतिक लोकांक येवन भौतिक जें आशिल्लें पदार्थ आशिल्लें देह प्राप्त करून आमची इच्छा पूर्ती करूंक म्हणजे आमी कर्म करता आसा हांगा कळ्ळें तें आत्मजीवन न्हय आत्मजीवन मस्त काळ येयलें तें आमी आमकां येवन कळ्ळें मस्त काळ येयलें म्हळ्यार येवन म्हळ्यार कसं जालें आमकां फॉरगेटफुलनेस आयलें आमकां फॉरगेटफुलनेस म्हळ्यार विस्मृती आयली कृष्णाल उदगास आमकां ना आमगेलें फुडलें जिवीत कसलें आसा म्हणून तें उदगास ना आमकां कळ्ळें तें समाज जिवीत आशिल्लें आमगेलें श्वास जें अशें जिवीत आशिल्लें हांगा तरी हांव कसं गेलें एक तराचें शरीर पावता हें जें हांव शरीराचें म्हणून जीवन काडटा असं कळ्ळें हे शरीरान बसल्यार कसं करता कसं जन्म आसा मरण आसा रोग आसा वार्धक्य आसा कसं सगळें पुरा बघून आमी आसात कळ्ळें तें तांचो आमी कंडिशन दिल्लीं कळ्ळें कृष्णान सांगिल्लें आसा कृष्ण बोली साई जीवा अनादि बहिर्मुखा अतैव माया तारे दिया संसार दुःखम संसार दुःख आमकां मेळूंक कारण कसलें मायान दिलें तें दुःख म्हळ्यार कृष्णाक आमी विसरून हे जीवन आमी करता आसाची म्हळ्यार आमी आतां कंडिशन दिली कंडिशन म्हळ्यार कसलें आतां म्हळ्यार आमी एअर कंडिशन शिकल्या एअर कंडिशन म्हळ्यार ते कंडिशन एअर कंडिशन करता म्हळ्यार आमकां थंड जावं तर थंड जावन ते एअराक कन्वर्ट करता हॉट जावं जाल्यार हॉट जावन कन्वर्ट करता त्यामुळे ते कंडिशन केलें तशी आमी भौतिक जीवन आसा कंडिशन बद्ध जावन बसल्यांची हे आतां जिवितां म्हणून बसल्यांची आमी हे कळ्ळें तशें बसल्यांची हे आतां आमी गेले आत्ताचे रोग म्हळ्यार आमकां आमगे समज जिवीत आमी विसरलींची आनी डुप्लिकेट जें अशें सुख आहा कितें आमी हांगा कर्म करता अशें ओरिजिनल सुख सोडलें डुप्लिकेट सुख आनी डुप्लिकेट शरीर कळ्ळें ओरिजिनल शरीर सोडलें आध्यात्मीक शरीर तशी आमी आशिल्ली ती आनी कंडिशन जें आशिल्ली बद्ध जें आशिल्ली ती आमगेले ओरिजिनल जें आमचें सुख इच्छा आसली जाल्यार आमकां तें सूख मेळना जाल्यार आमकां तें सूख आसूंक लागून आमी जीवन काडटा आसतलें जाल्यार तें समज आशिल्लें सूख न्हय तें आमकां आनीक मस्त कश्ट आसा कश्टशील जिवीत हें म्हणून सांगलां आनी एक म्हळ्यार आनंदशील जिवीत आसा कळ्ळें कश्ट जिवीत आनंद जिवीत तें आमी प्रिफर केलें कळ्ळें तें प्रिफर करून आमी येयलीं ताकाच आमी कोणाक चुकी सांगची कसो आमकां आमी केल्लें हें कर्म आमी खावका येता आमी ऑप्ट केल्ल्या तें आमी आतां खावका येता कळ्ळें तशें तें ऑप्शन उडोवन सांगिल्लें पळय हे सोग ऑप्ट हांव केलें न्हय म्हळ्यार आमकां तें ऑप्ट करूंक वचना कसलें चांग कसलें वायट म्हणून ज्यो आमकां समज आशिल्ली वचना आमकां कळ्ळें आमगेलें वेलफेअर कसलें आमगेलें समज आशिल्लें चांगपण खंयचें आसा म्हणून तें डिसिशन काडूंक आमकां आतां जायना ते कशे प्रकार म्हळ्यार अर्जुनान युध्दा वेळार एक डिसिशन काडलें हांव युध्द करना म्हणून हांव युध्द करना म्हाका युध्द केल्यार तशी येता अशी येता ते तूं पाप करता वा कळ्ळें हांगा विंगड जेन्ना दीस मार म्हाका कसो लाग जाजी कसो लाग सांगून ताणें डिसिशन काडलें बसलो कसो कर काय म्हणटा कोर्टूची कसो बेजार जावन कसो डिसिशन कसो कर काय म्हण आशिल्लें आनी तूं येवन
सांगल्या कृष्णालागी कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छेकस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम् विष्णू सांगल्या कृष्णालागी म्हळ्यार म्हाका म्हळ्यार धर्म संमूढ जेता कसं कर प्रभू नाशिल्ले डिसिशन म्हाका काडूंक जायना कृष्णा ते हांव आतां तुका सोडून दिला पुराय म्हाका कितें तूं डिसिशन काडी कळवा तूं डिसिशन काडी कळवा हांव तुका शिष्य आतां प्रपन्ना फूल जावन सरेंडर जाल्लो हांव तुका कळवा म्हाका कसलें ना सरेंडर जावन मन बुद्धी पुराय हांव तुका दिल्लें बुद्धी तुका दिल्ले म्हळ्यार म्हगे डिसिशन कसं पडलें हांव म्हाका श्रेयस जें आसा कसं पडलें तें तूं काड ताजें डिसिशन कसं पडलें म्हगे इच्छा सकल तुगेलेची मनमना भव मध्यागी माम भगवद्गीता आदि अवसान एक सांगिल्लें तुका मन म्हाका दी बुद्धी म्हाका दी कळ्ळें ताका फूल सरेंडर करी तशें म्हणून सांगिल्लें आसा कळ्ळें कृष्णा तशी अर्जुनान तें केल्लें फूल सरेंडर बुद्धी मन बुद्धी आनी पुराय कृष्णाक सरेंडर केलें त्यामुळे तो कसं पडलें म्हाका श्रेयस्कर जें आशिल्लें तें म्हाका करी म्हणून सांगिल्लें त्यामुळे आमी तें ऑप्शन केल्लें आसा न्हू आमकां ऑप्शन आमकां अधिकार कृष्णान आमकां दिले जाल्यार आमी कसं करता म्हळ्यार तें चूक येवन आमी डिसिशन करता आमकां समज येयला आमगेलें श्रेयस कसं म्हणून आमकां गतना तें कृष्णान सांगिल्लें आमच्या लागीं तुमी तुमकां बुद्धी मन सकल म्हाका अर्पण करी म्हणून भगवद्गीता पुरो जेवण सांगूं वचना कळ्ळें आमी वेळ ना तें तशें अर्जुनान तशें डिसिशन काडलें तूं म्हाका म्हाका कितें तरी डिसिशन काडी म्हणून आतां हांगा हे रुची आमकां इतली ती रुची ना रुची म्हळ्यार इतली ती ना म्हळ्यार आमकां आमगेले मुखारी म्हळ्यार कृष्णान एक आमच्या अशें संबंद करतलें कळ्ळें हांव कोण कृष्णाल कोण म्हूण आशिल्लें देवाल कोण म्हूण आशिल्लें विचार जो आमकां आतां ना ते बुद्धी ना म्हळ्यार आतां एकल्याक रोग बादो जाल्यार ताका रुच आसची ना तोंडाक कळ्ळें तशी हांगा डॉक्टरला वचून निमका रोग जाल्यार त्या रोगाचे हांव केले प्रतिविधी ते रोगाचो पुराय दिवका म्हळ्यार ताणें समज डायग्नोसीस केल्यार रोग 50% रोग शमन जाले म्हणून सांगूं येता तशें मागीर ताका जावक जाल्ले रोग जाय दिल्यार मागीर तो रोग शमन जाता तशीच आमगे रोग कसलें भव रोग आमकां रुची ना पळय नाम रुची ना कृष्णाला रुची ना इतलें म्हळ्यार भव रोगां तूं आमी भव हे संवसारांत आसक्ती आसची आमी केलें बायला म्हणून चोडवा कुटुंब आमी घर दार कळवा आमी केलें भांगरां शिंगरां हे सगळें म्हणून आमी गट्टी दोन बसल्या आनी आसक्तीन बसल्यां तेंची आमकां फुडले जन्म सगळें आमकां उरगास ना आनी फुडल्या फस्ट आदी म्हणजे आसले जन्म आमकां उरगास ना आमगेल्या आध्यात्मीक अशें जीव आसा ते उरगास ना कृष्ण आमच्या संबंद आशिल्ले तेंचे ते संबंद आतां ना म्हण आशिल्लें कार्य आमकां वतना कंप्लीट दिसतली कळ्ळें तशें ते आमगेले आतां रोग तेंची आमकां हे नामांत कसली रुची ना कळ्ळें नामांत रुची आमगेल्या कसं करता ते रोग कसं म्हणून कळका भवरोग म्हणून कळका कळ्ळें ते भवरोग म्हणून कळ्ळें मात म्हळ्यार एकल्याक एकल्याक स्वल्प रुची आसता एकल्याक काही रुची ना एकल्याक रुची अशें म्हणून सगळें आसा पळय कृष्णान तो भगवद्गीता दोनी अध्यायान सांगिल्लें आसा 238 सांगिल्लें आसा कसं म्हळ्यार हे थिकनेस म्हळ्यार दटसाणी हे कवराचे दटसाणीच न्हू आमी कृष्ण जे आसा ते कवर घाला न्हू ते कवराचे दटसाणी कशी म्हणून सांगता कळ्ळें तांतो 36 अतक्केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरति पुरुषः अनिच्छिन्नः वाष्णेव अलादिवजिता श्री भगवान उवाच कसले काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाचनो महापात्मा विद्येन मिगवैरिणं धूमेन म्रियते वह्नि यथा गुल्बेन धूमेन म्रियते वह्नि यथा आदर्शो मलेन च यथा गुल्बेन आवृतं गर्भस्तदा तेन इदमावृतं कृष्ण सांगिल्लें ते 3 तरांचे ते आवरण सांगिल्लें कृष्णान आमी जीवनीक हे जावन आशिल्लें जीवनीक ते काम जावन आशिल्लें ते आवरण कशी ते थिकनेस कशी फस्ट कसं म्हळ्यार आमी धुवरान अग्नी देखता कळ्ळें धुवर आसता धुवर जे आवरण करून आसता अग्नीक जाल्यार धुवर आमकां देखता ट्रान्सपेरंट जावन आसता कळ्ळें तशी मागीर आदर्श म्हळ्यार कन्नडी वयली मलनम मालिन्य आयली जाल्यार
म्हळ्यार चिकोल आयिल्ली ते चिकोलेला आमकां आमगे तोंड दिवं तेका समज कळ्ळें तशी तेंपो मार्जन करून उडोवता अशें चेतोदर्पणा मार्जन करता तेची आर्जन करून उडयल्यार आमकां समज तेची तें अग्नी सुगून सप्लाय करून चिक्की जावन आशिल्लें ताजें आवरण तशी ताजें व्हड आवरण उलबेन आवरण गर्भा म्हळ्यार फॉयटस येस ना ते चोरडू ते गर्भ वाचून आसल्यार तांकां कांय कळची ना म्हळ्यार ते तितल्या ते थिकनेस ओपेक ज्ञान ट्रान्सफर न्ही ते मस्त ओपेक ज्ञान आसता कळ्ळें तें कळना आमकां अशी तशी ती आमगे ते कटनस न्हय ते म्हळ्यार सत्वगुण रजोगुण तमोगुण म्हूण सांगिल्लें पळय ते कट्टना आमगेलें म्हळ्यार कृष्ण ज्ञान आशिल्लें ते संबंद आसना आमी कंप्लीट ते विसरलीं आतां कंप्लीट आमी विसरून असो कळ्ळें ते निमती आमकां ते रुची रुच आसना ते कशें पळय ते हांगा दूर रावन अग्नी आसल्यार आमगे कशें एक रुची ते रुची आमकां दिसता कृष्णा लागीं ते नामा रुची दिसता तशी ते रजोगुणा आशिल्ले हांकां ते रुची मस्त दिशिना मागीर तमो गुणांक कंप्लीट आशिल्ले नाका रुची आशिना कळ्ळें तशी दोन तीन तरां आशिल्ली जेवण आसता पळय नाम रुची कळ्ळें तशी रुची ना तशी अनेक काणी सांगून आसा अनेक काणी ते फुडें सांगिल्ली आसा म्हळ्यार आतां जिवनाचे फुडें एक 10-20-21 वर्सां फुडें म्हळ्यार हांगा पैंगीणराक देवस्थानांत सांगिल्लें ते काणी त्या वेळार सांगिल्लें म्हळ्यार आमगेलें आयडेंटिटी आमगेलें म्हळ्यार सांगलें आमी कोण म्हण आशिल्लें तें वेळ आमगेलें गुर्त आमकां आतां नातीर कशें जाल्लें म्हण अशें कळ्ळें तशी एका सर्वीस केल्यार आमकां एका तराची सर्वीस आसता ते करची कशी ताजें एका जरीक जें आशिल्लें एका कुटुंबा सुकून न्हू एक चल्लो सावन चल्लो ताचे सगळे पूर जावन आनी भायर कसो वचून पळयता हांव वचून थंयसून जुरलो कोण लागीं सांगिल्लें तशें तो भोंवन हे लोकांक ते घरां वचून भायर येवन भोंवता आसता भोंवन ताका पोट्टा बगयली म्हणजे चोडूं न्हू पोट्टा बगीन जाता काय कसो इथं कांय कोतना पडला तशी भोंवन येतना एक महाशयान ताका देखलें ताका भूक येना सांगून ताका कसो केलें घर कडेन व्हरून आमी कोण खाण जेवण सगळें दिल्लें तशें ताका जेवण सगळें जेवता थंयसून भायर सरलो मागीर वापस लागलो तेजे वचून मागीर भोंवता आसा मागीर एकल्यान आनी एक महाभावान देखलें ताका घालूंक शर्ट काय चांग कुटुंब वचूंक आयिल्ली दिसता घालूंक येना कसो वतना वचून ताका ड्रेसांनी घेवन दिलें ते जसो घेवन येतना मागीर ताका चमकून मागीर भोंवता आसतना मागीर कसो केलें म्हळ्यार तो रुकमण असो न्हिदेलें सगळें पळयलें एका महानुभावान काय केलें म्हळ्यार ताका घर कडेन एक शेल्टर दिलें कळ्ळें शेल्टर न्हिदता मागीर थंयसून न्हिसोन चमकलो अशें भोंवता वयतना ताका आनी एक महानुभावान देखलें देखतना हे चेडा दिसतना हांव खंयची देखला एक धनी घाल पूत पुर्त आसता गा हे कशें येयलो हांगा अशी घटना त्यावेळी त्या चेडला गेले तूं खंय सुणू म्हाका ताका घास ना खंय ते म्हाका गेले हांव कोण घास ना तशें हें केलें ताणें म्हळ्यार मस्त गाळ येयले ताका सांजचे ताका कोण कसरी वतना पूण सांगून ताका गुर्त आसा त्या चेल्ल्याले बापसूक कळ्ळें ताणें कसं केलें ते चेल्ल्या व्हरून ताका बापसूला दिलें ते बापसूक बरोबर संतोश येयलो हाका चेल्ल्यागे संतोश येयलो त्यावेळी हांगा सांगता कसं म्हळ्यार सांगून येता कसं म्हळ्यार आमी अशी हे ब्रह्मांडांत भोंवन जे आयिल्ले जीव आमी भोंवतच हे ब्रह्मांडांत कितली कोडान कोड जन्म जाल्ले एक येवनींत एक रूप धारण म्हळ्यार हांगा वरायटी दिला पळय कृष्णान 84 लाख स्पेशीस ऑफ लायफ फॉर्म दिला ते फॉर्मांत भोंवतच तेंची आमी खंय सुना आयली खंय ताका कसो ते म्हणून कांय आमकां वतना पुरा विसरलें सांगलें म्हळ्यार कळ्ळें विसरलें तशें आमी गेलें स्वरूप कसलें आमी खंय आमकां जेवका कसलें आमकां समजलें आनंद कशें मेळचें कळ्ळें आमगेलें समजलें हांव कोण परम पिता कोण हे पुराय आमकां कळक जाल्लें कळ्ळें तें आतां कळूंक कशें रुची आमकां ना कळ्ळें तें रुची ना नाम रुची ना की आमकां तें करच्या रुची आमकां ना परम पिता सगळें वच्चाक आशिल्लें परतून वच्चा आशिल्लें हे आमकां रुची आमकां ना कळ्ळें तशी हे प्रोग्राम्स केला कसो ना म्हळ्यार
हे वेदशास्त्र हे पळदिल्ला कसं म्हणाली आमगेल्या आमगे संबंध कसले म्हळ्यार हांगा कृष्ण संगीत आसा ते फुडें हांव सांगता ते म्हळ्यार तशी आमगे प्लॅटफॉर्म केला म्हळ्यार आमगेल्या समोशल आयडेंटिटी पळोवन आमकां परतून आमगेल्या घर लागे वापस वचपाक तशी करता तशी हे कोंकणी हे प्लॅटफॉर्म आसा न्हू मुरलीधरांच्या दासान हे केलेले हे प्लॅटफॉर्म मुगेल्या उठून सांगता एक ड्रीम मुगेले ते ड्रीम मुरलीधरांच्या आमकां ते सफल केलें म्हणून म्हाका व्हड संतोश जाले म्हाका ते करूं जाय आशिल्लें म्हळ्यार म्हाका जाय पुणगे वेळ दिता ते जो म्हाका नात तेंची म्हाका ते कंटिन्यू करूं जायना आशिल्लें म्हळ्यार इश्य प्लॅटफॉर्म आयले आनी आमगेल्या कम्युनिटीक आमगेल्या समाजाक जनाक पुराय उद्धार करूंक एक प्लॅटफॉर्म आयले म्हणून म्हाका भारी संतोश जाला ते संतोशा अतिरेकांतू म्हाका हांव एक भाव विभोर जावन फुडें एक काव्य भावना आयले म्हाका ते तरी हांव एक श्लोक बरयले आसा ते हांव फुडें हांगा वाज्यील आसा एक वेळा सांगिल्लो आसा जाल्यार आनीक एक वेळा सांगून हांव ते कळून मागीर आमी मेन सब्जेक्टांत वता तशी ते कसं म्हळ्यार श्रेष्ठ जें आशिल्लें आतां पळय ते चरणान ताका घालूंक दिल्लें ताका खावच्या आहार दिल्लें ते एक व्हड सेवाचो सामुख्य सेवाचो घालूंक ताका दिल्लें वस्त्र दिल्लें तें व्हड सेवाचो सामुख्य सेवा तशी ताका शेल्टर दिल्लें तें व्हड सेवा जाल्यार ते चरणाक तागेलें अन्न लागे परतून पेटोवचें म्हूण सांगल्यार तें श्रेष्ठ जें आशिल्लें सेवा त्यामुळे ताका सकयल तर आशिल्लें कश्ट ताका पुरा मेळटा ताका कळ्ळें तागेलें अन्न लागे तेमकां जाल्यार तशी आमगेले परमपिता जें आशिल्लें कृष्ण लागे आमी वापस तेमकां जाल्यार आमकां कसले तर आशिल्लें कश्ट ना कळ्ळें तेंची ते परमपिता आशिल्लें कृष्णा लागे परतून पेटोवचें तें म्हाका जें आशिल्लें सामुख्य सेवा कळ्ळें तें दवरून हांव एक स्थान कावी केलेलें ते कसं म्हळ्यार सर्वश्रेष्ठतमं क्षेमं कृष्णावबोध प्रचारणं श्री मुरलीधर चरण प्रभु कारुण्यं ये भागवत पुराण कोंकणी कोंगण ब्राह्मण सौभाग्यम ये संसार सागर तारणम म्हणून सांगून म्हाका विभोर जावन ते बरोवन गेले ते श्लोक कळ्ळें म्हाका म्हळ्यार निखिल ड्रिमा फुलफील करूं जायना ते मुरलीधर चरण प्रभु ते ड्रीम केल्ले म्हूण सांगता म्हाका हांव विभोर जावन तशी बरोवन गेल्लो ते तातूंत ताका सांगिल्लें त्यामुळे हे तर म्हाका जें आशिल्लें सेवा सर्व श्रेष्ठतमं क्षेम ये आमकां परतून आमकां आमगेले अन्न लागे परतून आमगेले घर कडेन परतून पेटोवचें ते म्हाका जें आशिल्लें सेवा ते सेवेंत आमी आमकां आतांची रुची ना ते आमी हें करता रुची ना त्यामुळे रुचीचे आमी कशी करचें कृष्ण कृपा आनी एक म्हळ्यार कृष्ण कृपा म्हणून आशिल्लें कृष्ण कृपा म्हळ्यार हांगा चैतन्य महाप्रभून कशी कृपा केल्लें चैतन्य महाप्रभू कोण कळ्ळें कृष्णाला कृपा निमित्त चैतन्य महाप्रभू आयिल्लो हांगा कळ्ळें कृष्ण चैतन्य महाप्रभू चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार एक भक्ती अवतार भक्ती आनी तो गुरु गौर प्रणामांतू सांगिल्लें आसा कळ्ळें पंचतत्वात्मकं कृष्णम म्हळ्यार हांव तें हें करून सांगता वेळ वतास जावन तास कळ्ळें ते कृष्ण म्हळ्यार एक भक्ताला अवतार जावन आयलो म्हणून सांगता कळ्ळें भक्त कशी भक्त आनी परिवार म्हळ्यार कृष्णाक चैतन्य महाप्रभून अवतार दिवच्याक हांगा सांगिल्लें आसा म्हळ्यार हांव तें ब्रीफच्यान सांगता म्हळ्यार वेळ वतास ते ब्रीफच्यान सांगता म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू कृष्णाला एक भक्ती अवतार कळ्ळें भक्ती अवतार त्यामुळे ते भक्ती जावन भक्त अवतार येवचें अशें कारण कसलें ताका
तीन तरह से तीन इंटरनल एंड तीन एक्सटर्नल जानस बकीरा तीन अंतरांग अंतर कारण सर मलाई मुख्य जानस कारण सर तीन बाकी जानस कारण सर त्या शॉर्ट जान सांगता कृष्णा का मस्त शक्ती असा कळवा आणि मस्त तरह असे अट्रॅक्शन असं कृष्णा त्या अट्रॅक्शन विंगड भक्त जनांक ते आस्वादन करू जाता जाल्यार कृष्णाक ते आस्वादन करू जायना आता राधा राणी ते असनो ते भाव भक्ती भाव असनो ते राधा राणी मात्र आस्वादन करू जाता कृष्णाक आस्वादन करू जायना ते कळवा तशी आता आमकां एक आंबो आंबो म्हळ्यार चां स्वीट जे आसा आंबो मला गोवा म्हळ्यार किया चां स्वीट आंबो पडटा चां परंबळोसो हांगास त्या आंब्याक तेजे स्वाद उबो करूं जायना तशीच कृष्णा जाल्यार ते क्वॉलिटी आसना ते क्वॉलिटी ते गुण कसो म्हणून आस्वादन करूं जायना कळवा तशी भक्तांक ते आस्वादन करूं जाता त्यावेळी राधा राणी ते भाव असनो ते आस्वादन करूंक घेतला राधा आणि कृष्ण दोन्ही उठ्ठू मिळून अशिल्ले एक रूप आयले ते कृष्णा ते रूप चैतन्य महाप्रभू रूप ते तुमकां तसं तत्वपुरा तशी ते इंटरनल वन रिजन तशी कृष्णा ते सर्वशक्ती आसनो ते गुण ते परत भक्त चांगलं आस्वादन करतात जे कृष्णा आस्वादन करून जाय जाल्यार भक्ती जे एका भक्तांगेले एक रूप भक्तांगेले रूप आयलो त्यावेळी ती पंचतत्वात्मकं कृष्णं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्ती रूप स्वरूपकं म्हळ्यार भक्ती म्हणून सांगल्यार कृष्ण चैतन्य महाप्रभू स्वरूपकं सांगल्यार स्वरूप म्हळ्यार विस्तार म्हणजे आशिल्लो आमगेलो नित्यानंद प्रभू कळवा तशी भक्तावतार सदाशिवनिक विष्णू म्हळ्यार अवतार जे आशिल्ले अद्वैताचार्य आणि कसं म्हळ्यार स्वयं राधा राणीले पुरुष अवतार पुरुष रूप मत गदाधर पंडित तशीच भक्ती आणि कसं जालें भक्तावतारम भक्ती शक्ती भक्तांगेल शक्ती आसा भक्ती शक्ती आतां अद्वैत गदाधर पंडित आणि श्रीवास गौर भक्त श्रीवास म्हणल्यार हे ताका रिप्रेझेंट करचे आमगेल्या नारद मुनी का ते तडसा शक्ती आसा इंटरनल पोटेन्शियल राधा राणी कळवा तशी पांच तत्व पडून पंचतत्व म्हणून सांगला श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू इन्क्लुडिंग श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभू तशी हे पांच तत्व पडून ते पंचतत्व ते पंचतत्वाक आमी मुखारी हें करता पंचतत्व सांगल्यार श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभू भक्ती ते पुराय कळवा भक्ती आमकां दाखोवच्या खातीर एका भजन मंडळी आसा कळवा तशी हांकां रिप्रेझेंट करता फस्ट इंटरनल पोटेन्सी म्हळ्यार रहस्य जें आशिल्लें आस्वादन करूंक घेतलें कळवा तशी तीन आस्वादन करूं आशिल्लें इंटरनल पोटेन्सी जालें आनी तिनी एक्सटर्नल जें आशिल्लें पोटेन्सी कसं म्हळ्यार स्वयं एक्सटर्नल बाकी कारण कसं म्हळ्यार कृष्ण प्रेम हे व्रज जनांक ब्रजवासींक कशी प्रदान करचें कशी प्रदान करून दिवचें हें कृष्ण प्रेम ते कृष्ण प्रेम प्रदान करून विद्या भितर आशिल्ल्या हृदया भितरी तांगेले म्हळ्यार श्रीकृष्ण कृष्ण प्रेम तांगेले ब्रजवासींक हृदया भितरी कशी स्थापन करून दिवचें म्हणून आशिल्लें ते आतां फस्ट एक्सटर्नल बाकी जें आशिल्लें कारणाचें एक कारण आनी एक कारण कसं हरिनाम संकीर्तनां प्रचार करचें ते दोनीचे आनी कसं म्हळ्यार अद्वैत आचार्याक तांगेले ते इंटेंशन आसना ते पूर्ती करूंक पण अद्वैत महाप्रभू हेची करता श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभू फस्ट अद्वैत महाप्रभू ते
खातापुराय सांगितलं असं हाजे पुढे हांगा हे प्लॅटफॉर्मार ते आमच्या डिटेल सांगना मागीर ते म्हळ्यार तवळे अंतू नवद्वीपा अंतू अशें पुराय नास्तीक जाय आशिल्लीं तांकां ते जनाक आध्यात्मीक जाय आशिल्लें ज्ञान दिवच्याक उत्सूक जाय आशिल्लो अद्वैत महाप्रभू ते श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभू अवतार राखूंक आशिल्लो तांकां तें उद्धार करूंक तशी अवताराचे तीन भाशे आनी दोन तीन आंतरीक ज्ञान आशिल्लें कारण असं ते आतां कारण आतां सांगिल्लें तशी आमी चैतन्य पंचतत्वांक मुखार प्रणाम करून जावका हे महामंत्र म्हणटात जाल्यार मात्र आमकां ते नामाची रूच मेळटा म्हणजे तांतू म्हळ्यार तांणी पंचतत्व सांगल्यार भक्तीच्या येता हेका अनेक रूप भक्ती आमकां प्रचार करून भक्ती प्रचार करूंक आनी भक्ती आमकां वांटून दिवच्या खातीर आयिल्ले तांणी म्हणजे तांचे भक्त मंडलच न्हू तांगेले कीर्तनाय पुरो आयकले जाल्यार जी आमकां अद्या भितरी आमकां प्रेम आपापयची ते रुची आमकां आपापय येता तशी आमकां ते मामा रुची म्हण कळलेली आमी ह्या पंचतत्वांक मुखार प्रणाम करून जावका हे महामंत्र म्हणून हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे तशी आनी आमगेले दुर्दैव म्हण आशिल्लें ते म्हळ्यार दुर्दैव कृपना म्हण आशिल्लें सदैव दुर्दैवम म्हण आशिल्लें आमगे भितरी ना म्हूण सांगिल्लें ते चैतन्य म्हाका दुर्दैव म्हूण सांगच्या कारण कसलें दुर्दैव म्हूण सांगल्यार आमकां भाग्य ना म्हूण आशिल्लें म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू आमकां म्हळ्यार आमी आमगे घरा वचून खंयचे छोट्यो ज्यो भायर केली म्हणून की नागच्या जाग्यार वचून येवन चपेटू हें सगळें घेवन गाय सगळें जावन आयल्यार आमी तुका सांगलें येवच नाका म्हूण तसो हें पुराय अवस्था आमी येवका आशिल्लें आमी सांगिल्लें केलें जाल्यार तशें आमी भौतीक लोकांक येवन मस्त कश्ट भोगता जाल्यार आनी हांगा सांगता चैतन्य महाप्रभू दुर्दैव म्हळ्यार आमकां कसलें उरलंय ना आमी कश्टार आसल्यार आमी कसलें उरलंय ना म्हळ्यार दुर्दैव म्हणून आमकां सांगिल्लें कसं म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू सांगिल्लें भक्तांक सांगिल्लें कळवा आमगेलें दुर्दैव आमगेलें सौभाग्य असं म्हळ्यार आमचे नाम आमकां रुची ना म्हणून तितल्याक ते दयालू वता चैतन्य महाप्रभू कळवा जाल्यार चेडवांक कसलें उलोवचें ना हें तांच्या दय दाखोवच्या कितें हें केल्लें जाता तशें भवरव तें हांव सांगलें तशी रुची ग्रेड नाम रुची ते पुराय सांगलें मागीर गोस्वामी भक्तिरसामदामुदाम शिष्टार्थगाजे हें सांगता रूपा गोस्वामी ना नेक्टर डिवोशन भक्तिरसामदाम संगीत आसता हे भक्ती म्हळ्यार तीन प्रकार आसता एक साधना भक्ती एक भाव भक्ती एक प्रेम भक्ती हे शिष्टार्थगांतू हे तिनी भावय आसा कळवा फक्त 5 श्लोकांतू साधना भक्ती आणि भाव भक्ती दोन्ही ಒಟ್ಟು कळवा असं आणि त्या संचेने 27 श्लोकांतू ते भाव भक्ती अंतस आणि 28 श्लोकांतू प्रेम भक्ती भरला कळवा तशी दोन्हीच्या अंत श्लोकांतू दोन्ही सकट असतात तर साधना भक्ती असं भाव भक्ती असं कळवा तशी आणि कसं म्हणाले आमगेला कृपा कशी दाखयल्या कृष्णान आणि ते रुचीचे कृपा दाखयल्ले कळवा आमकां नाम रुची आनी कृष्णा लागले रुची ते कशें दाखयलें म्हळ्यार ते पळय हांगा चैतन्य महाप्रभून सनातन गोस्वामी लागीं सांगलें कसं म्हळ्यार पळय चोड्डू म्हळ्यार ये मायामुग्ध जीवेरा नाही स्वतः कृष्ण ज्ञानम ये मायामुग्ध जीवेरा नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान म्हळ्यार मायामुग्ध यांतू हे भौतिक लोकांना गेले याची वांका तांकां कृष्णाले कसले तराशिल्लें ज्ञान ना संबंध ज्ञान ना मागीर
अभिधेयन आणि प्रयोजन ते कसले गोतनाल तांकां तवळी जीवेन कृपया कैला कृष्ण वेद पुराणं संगी कळवा वेद पुराण कಡೆ जीवांगल कारुण्य तंगल कारुण्य तंजावरीस कारुण्य निंती कृष्णाने वेद पुराण ಕೂಡ केले त्यात अनेक कारुण्य संगीले कळवा कारुण्य तशीचे या श्रीमद भागवतम म्हळ्यार हे अंतू वेद अंतू 1 लक्ष श्लोक आसा तेजो आमकां वाचून जो माना करूं आमगेले संबंध ज्ञान कसले आणि ते प्रयोजक कशी ते संबंध आमगे वेगवेगळी कशी आणि त्या प्रकारे ताजे प्रयोजन म्हळ्यार आमी कृष्णा लागी वापस वचची कशी प्रेम कृष्ण प्रेम तेशी आमकां साधी करची कशी तशी सगळी भरपूर तो वेदांत दिल्लो आसा कळवा ते वेद पुरावा ज्यो कशें हे ज्यो आमकां आतां कळवा ते तशी कृष्णान कसं केलें म्हळ्यार व्यासदेवाला रूपा येवन ते वेदाचे सारांश म्हळ्यार इसेन्स ते इसेन्स आमकां श्रीमद भागवतांत 18,000 श्लोक आशिल्ले ते भागवतांत केल्ले कळवा भागवतांत केल्ले भागवतांत तरी मागीर 700 श्लोक आशिल्ले भगवद्गीता केल्ले कळवा ते भगवद्गीता करून भगवद्गीतांत येची तत्व पुराय आसा कळवा भगवद्गीता तत्व तांचे भागवतांत तेंचे संबंध आणि प्रयोजन अभिधेय प्रयोजन कळवा हे सगळं आमकां मनान करून दिवचें पडटा आनी आमकां विचारूंक न्हू कळवा विचारूंक त्यामुळे 700 श्लोक आसले भगवद्गीता आमी वचून आमकां ते रुची आयले ना तशें मागीर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभून एक कलियुगांत येवन 8 श्लोक दिले ताका शिष्टाष्टक म्हणजे ते शिष्टाष्टक आमकां दिवन सांगला तातूंत हेंचें कार्य आसा तातूंतलें संबंध ज्ञान मागीर अभिधेय ते कशें म्हळ्यार अभिधेय म्हळ्यार भक्ती युक्त सेवा कळवा ते आमकां ते रियलायज करून आमगे संबंध कोण जाता ते रियलायज करचे आनी वापस परतून आमकां कृष्ण प्रेमान वापस आमकां आमगेली जागारी म्हळ्यार आध्यात्मीक लोकांक वापस परतून वचचें आशिल्लें ते एक वाट करून दिवचें ताका श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभून ह्या शिष्टाष्टक 8 श्लोक म्हाका दिवन ते 8 श्लोक थंय वचून हे नाम केले कळवा नाम म्हळ्यार श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हे संकीर्तन येतना कळवा हे संकीर्तन मुवमेंट केल्लें कसं म्हळ्यार आमकां हे अंत प्रतिज्ञा आशिल्लें आमी अंत येवन पडलें संवसारांत येवन पडलें तांकां हे जिवांक मुक्त करून हे कंडिशन सोडोवंक हांकां बद्ध जावन आशिल्लें त्या जिवांक वापस परतून हांगा पेट्रोल जाग आशिल्लें इजी आनी सरळ जावन आशिल्लें मार्ग हे कलियुगाक संगीत हे नाम संकीर्तन कळवा ते हे नाम संकीर्तनांत हे अंतू आयलें ते नाम संकीर्तनांत रुची आतां ना वय त्यामुळे आमचे रुची हाडोवची कशी ताका म्हळ्यार रुची कोण आयत ते रुची कोण आयत म्हळ्यार एका प्यूर भक्ताक कसं लक्षण एका 26 लक्षण सांगितलं आसा त्या ओग्गी हांव सांगता म्हळ्यार एक लक्षण कसं म्हळ्यार तो शांत जावन आसा तो दयाळू आसा मागीर तो दोश घेता कसले दोश आसना पंचायती कसं म्हळ्यार निष्किंचन जाता कसले तराचें हें ना ताका आशना सत्यसंत तो पंचायचे संच कसं म्हळ्यार ताका निष्काम जाता कसले तराचें आशना भौतीक ज्ञान आशना ही वक्सफोर वेरी एवरीवन परोपकारी जाता मागीर नवाज कसं म्हळ्यार तो केन्ना माया विमोहित तो मायाबद्ध जावन आशिना इज इक्वल टू एवरीवन सगळ्यांक सम भावना ताका सर्वेषु भूतेषु म्हणून सांगला म्हणजे तशी ऑफर्स रेस्पेक्ट तो मान दिता सगळ्यांक तेच वेळार तो महाराज कसं म्हळ्यार तो गोस्वामी सगळ्या इंद्रियावर कंट्रोल आसता ताका आनी तो कसं म्हळ्यार डस नॉट ईट म्हळ्यार लघु आहारी आसा नित्य शरणागत तो कृष्णाक मागीर ही इज फ्रेंडली तो सुकृत सगळ्याले सुकृत तो फ्रेंड जाता ही इज माइल्ड मृदुलत तो इज मागीर शत्रू कितें जाता कोणाक शत्रू ना ताका म्हळ्यार ही इज पोएटीक कवी येता तो ही डस नॉट डिसायर एनी रेस्पेक्ट अमानी येता कळ्ळें रेस्पेक्ट येता तो हें करना एक्सपेक्ट करना इज मीक विनयत नम्रता इज एक्सपर्ट निपुणता धीरता
मागीर कृपालुवत गंभीरत शुचिपालकत मागीर महावदान्य कळवा सगळं ग्रेट म्युनिफिसंट मॅग्नानिमस हे सगळं एका शुद्ध भक्ताला शुद्ध भक्ता मात्र रुची हे कळता कसं म्हणून कळवा तशी आमगेल्या शुद्ध भक्त आमगेल्या शिला प्रभुपाद आनीक महाजन आमगेले ज्ञान पुराय तशी आमगेल्या गुरु महाराजी महादय आता कळवा 26 क्वालिटीज लागीं आसा कळवा तशी दिव्य आशिल्लें तांणी पुराय आमगेले आशिल्लें 24 hours तांणी नाम संकीर्तन करून आशिल्लें नाम संगत जप करून आशिल्लें कळवा तशें कीर्तन करून आशिल्लें कळवा म्हळ्यार मस्त वेळ ना तो सांगूंक वेळ येयले मस्त अशी सांगूंक ते पुराय सांगलें मागीर कसं म्हळ्यार आमच्या रुचे विचार कसं करचें रुचे विचार एक सात सांगितलें चेंज आमगे हॅबीट आमी चेंज करता आमी ते आमगेले हॅबीट भौतीक जे आसा हॅबीट आमी ते चेंज करता म्हणून सांगलें चेंज म्हणून सांगलें CHANGES म्हणून सांगलें एक सिनोनिमस आसा म्हळ्यार C stands for chanting the holy name कळवा आमी चांट करता आमी होळी नेम चांट करता आमी ते रुचे गायला केन्नाय 24 hours मागीर हियरिंग म्हळ्यार आमी श्रवण करता श्रीमद भागवत भगवद्गीता आशिल्ले दिव्य ग्रंथ पुराय श्रवण करता तिनी असोसिएशन आमी सत्संगान केन्ना आसूगा मागीर नेगेटिंग दी N stands for negating distractions म्हळ्यार प्रतिकूल जे आसा सगळें आमी ताका त्याग करता मागीर पंचायत समाधी गुरु G stands for गुरु गायड हे गुरु ना जावं आमगे जिवितांत आध्यात्मिक जिवितांत मागीर संचिक समाधी एक्सपिरियन्स of the happiness E stands for experience of the happiness म्हळ्यार आनंद अनुभव आमकां येता दिव्य नाम सांगतना ते नाम ते दिव्य अनुभव कसं करता म्हणजे सेवंथ शेअरिंग दी एक्सपिरियन्स म्हळ्यार ते परमानंद जनाक आमी वांटून दिता हेची आमी अशी हे चेंज आमगेल्या जिवितांत हाडले जाल्यार आमकां नामांक रुची येता तशी आमकां मस्त संघर्श म्हळ्यार सारी तशी संघर्श आनी एक 5 मिनट एक 2-3 मिनटां काडू की माताजी कंक्लूड करूंक घेतरा हॅलो माताजी हॅलो अण्णा प्रभुजी 2-3 मिनटां काडटा मागीर करता कंक्लूड करता तशी भक्ती म्हळ्यार हांगा इन प्रिंसिपल आमकां मस्त करून आसा कळवा त्या भक्ती ते इन प्रिंसिपल आसता ते भक्ती नामामृताचे ते महात्म्य पुराय एक बूक केल्लें आसा आमकां श्री नामामृत ते 700 pages आशिल्ले एक वळीमत ते शुभानंद दास म्हणून सांगून तांणी आमगेले श्रीला प्रभु स्वामी भक्त तांणी ते प्रभु सांगिल्लें पुरा तातूंत कंपायल करून सांगिल्लें नामामृत महात्म्य पुराय आशिल्लें ते पुरा बूक करून आशिल्लें ते नामामृत सांगलें तातूंत पुराय इन प्रिंसिपल पुराय तात्विक आनी पुराय तातूंत सांगिल्लें तशी चैतन्य चेतन सॉरी शिष्टाष्टकम सांगल्यार भक्ती इन प्रॅक्टीस कळवा आमी भक्ती आचरण कशी म्हणून आमकां श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभून आनी तांगेल्या पार्श्वदान पुरा आमकां येवन उपदेश करून दिले सांगून दिले आनी डेमॉन्स्ट्रेट करून दिले कशी भक्ती करता म्हळ्यार तितल्या मोग आमच्या आशिल्ले चैतन्य महाप्रभू आतां ते जाल्यार आसता ते नाम आमी केले जाल्यार ताजें पुराय ताजे गुण आमकां समान आस्वादन करीत कळवा तशी पुराय सांगिल्लें आसा तशें आतां नाम कितें हें आसता ते कशें तें आस्वादन करता ते नाम आमी कशें सांगता म्हणून कार्य हांव सांगून पूर्ती करता आम्ही 16 राउंड्स केन्नाय चांट करता फर्स्ट 16 राउंड्स कशी विथआउट ऑफेन्स डेली
chant करके 24 chant करका आम्ही म्हणजे आमका कृष्णा अवतारान तो प्रोग्रेसिव्ह पाहिजे ते तिन्ही कसं म्हणजे exclusively active, not attach importance to other mundane activities. because भौतिक ज्ञानाचे कार्य मस्त इम्पॉर्टन्स दिले नावाकाची मस्त इम्पॉर्टन्स दिली का मगर ये आमका जीव ज्ञानाशीला अटॅच म्हणजे आमका नामाला कळवा तशी इंटेन्स डिझायर टू चॅन्ट म्हणजे चॅन्ट अटेंटिव्हली म्हणजे आम्ही श्रद्धेने आम्ही जप करता संची कसं म्हणाले फर्म फेथ म्हणजे आमका विश्वास दृढ विश्वास यावं का करताना चॅन्ट करताना मगर म्हणजे अंडरस्टँडिंग दी मीनिंग ऑफ दी महामंत्र आणि त्या मंत्राचे अर्थ मी म्हणा त्याकडे आमकां खूप तसं मग समाज म्हणा आम्ही करता मगर आम्ही प्रेयरफुल म्हणाले प्रार्थना भावात जे आमकां आम्ही नाम सांग पहिले हरे कृष्ण म्हणता त्या प्रार्थना भाव आम्ही आपका येऊ का त्या नाम संगीत करता मगर या मेटीरियल ज्याचे भौतिक ज्या बागितलं करून जे नाम जप आणि कसं म्हणाले ह्युमिलिटी नम्र भावार कर का नाम जप आणि त्या अनुकूल ज्यांच्या सागरजरी आमचो आम्ही कर का प्रतिकूल ज्यांच्या सागरजरी सोड का मागीर पोस्ट कशी त्या आम्ही बैसून करके राबवून करके चमकून करके म्हणशिले त्या पुराय सांगितलं आसा कळवा ते आम्ही बैसून हे करता मागीर ಸ್ವಲ್ಪ राबवयता मागीर चमकून करिता ते पुरा सांगितलं आसा प्रभुवान ताका परमिशन दिलें आसा मागीर विजिलन्स जागृत जाव का आम्ही नाम मन करता येता पुरा धांवता ताका जागृत मानाक वापस परतून हाडव का नाम जपांत मागीर जे म्हळ्यार एक रईस नाही हरे कृष्ण हरे धांवचे हें करली त्या रुचीर आमी ते जप करता गेल्ले मागीर ऑलवेज डिस्कस अमंग डिवोटीज आमी मंत्र ते आमी चांट करता कशी तें करता तुगेलें नको कसर मी केलें नको कसर म्हणून आमी डिवोटीज मेळून आमी डिस्कस करीत तशें आमकां रुची वर्तन करीत मागीर जप म्हळ्यार जप करतना आमी असोसिएशन म्हणजे सत्संग काम बैसून जप केल्यार तेजे गुण खेळ आसा आमी म्हळ्यार ते करता आसा सगळे कळवा तशी मागीर जप अर्ली मॉर्निंग करता म्हळ्यार ब्रह्म मुहूर्तान केल्यार चांग तेजे गुण चेड मेळटा आमकां मागीर आनी ते व्हड्डान करता व्हड्डान जप काम आयकूं तशी जप करता विंगडजना आयकूं तशी जप करता कळवा मागीर मायल्यांत जप करिता तशें करून सांगिल्लें आसा त्या पर आम्ही नोट करके गेले रुची वर्तन करके गेले मागीर होळीने म्हळ्यार आम्ही रूप दर्शन करून कृष्णा दर्शन करून कृष्णाला पास्ट टाइम से पुराय उद्दास करून तशी आमकां जप करी तशी आमकां रुची चड वयता नामाक मागीर आनी रुची विथआउट एनी ऑफेन्स कळवा चुकीन तेले आमी जप करता कळवा रुच आमकां चडटा मागीर गुरु प्रणाम आवडून सांगितलं गुरु प्रणाम आणि पंचतत्व प्रणाम कोण जप तरी हांव मंत्र जप करताले अशी आमी करता गेलेली आमकां नामा वयरी रुची चडता वताले कळवा तशी हांव तें पुरा सांगलें तिनी बीज पद जें आशिल्लें कळपाक आसलें मागीर नाम जे रुची म्हळ्यार कसं जालें इतली तें म्हाका रुची ना रुची कशें वर्धन करची कशी ह्या प्रकारे सांगलें कळवा मागीर वय रुची कशी वर्धन करचें मागीर आमगे दुर्दैव म्हळ्यार कसं जालें दुर्गती म्हळ्यार कसं जालें ते पुराय आमी आतां सांगलें अशी ह्या तीन मुख्य पद हें आशिल्लें आनी मागीर सगळें कार्य पुरा सांगिल्लें आसा हांव आतां हें पुराय कार्य सांगलें म्हळ्यार मस्त वेळ म्हाका कळना म्हळ्यार आनीक सुमार पुरा सांगूं आसा जाल्यार म्हाका तें सांगूं आशिल्लें तें म्हळ्यार वेळ सांगना आनी तें तिचें पुरो आमकां म्हळ्यार हाजें प्रॅक्टिकल जें आशिल्लें कार्य मात्र तें सांगिल्लें आनी इन प्रिंसिपल जें सैद्धांतीक जें आशिल्लें तें हांवें मस्त दिली कळवा तशी ह्या लायना कशी आमकां कन्क्लूड करीत हांगा तशें हांव सांगिल्लें हांव कसलें कडेन बद्दायला पुरो आसा पुरो चिवगिनी आसच्या पुरो कसले तरा आशिल्ले चिवगिनीक केल्यारी कमीट केली जाल्यारी ते म्हाका तुमी माफी दिवका तुमी कृपा दाखोवका म्हजे लागीं कळवा तशें हांव म्हगेले नैपुण्य प्रकार हांव तुमकां हें कार्य सांगून दिलें तशी तुमी इतली पुराय वेळ वेट करून क्षमेर तुमी आयकलें आसा ताका तुमकां हांव धन्यवाद दिता
अशी हांगा हे कन्क्लूड करता, हांगा समापन करता. आनी एक वेळा तुमकां धन्यवाद दिवन हरे कृष्णा. थँक यू व्हेरी मच. ओवर टू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त मस्त छंद कोण तुम्ही सांगितलं सर. लायक कोण विस्तारान तू प्रत्येक विषय आमकां अर्थ कोण दिलेलो सर. सेकंड वर्साचे सेकंड लाईन. बट त्या विषयी तुम्ही सांगताना सांगितलं सर की आमकां एक मनुष्य जीवन मेळ्ळेलें, ताजे मेन ध्येय आमगेल अल्टिमेट की कृष्ण परमात्मा नावान तू रुची असू का, कृष्ण परमात्माला तू रुची असू का, ते आम्ही सोडून आम्ही भौतिक त्या भवसागरान तू भोंवता आसती आणि सांसान मटेरियल लाभ मेळटरी आम्ही तंतूची खुशी पावन मना शांती कोण लाईक तंतूची मस्त इंटरेस्ट घेता आसती. इन्स्टेड आम्ही श्री कृष्ण परमात्माला नाव घेऊन मुखार सुका जेव्हा तंतूची त्याची परमानंद आमकां मेळटा. तुम्ही त्या सांगताना तुम्ही सांज शेडाल एक एक्झाम्पल दिला, कोण तो तागेल्या अन्नाक तो हुडकून गेला आणि ताका कोणी मेळ न्हू लाईक ताका अंगवाल दिता ती खावचे दिता ती सो दॅट ते ताका खुश करचे. बट ताका परमानंद मेळटा केन्ना तो ताका तागेल्या अन्नाक मेळटरीची ताका त्या परमानंद ताका जाता. तशीची आमगेल मेन आमगेल आन आशिल्ले कृष्ण परमात्मा आमगेल ध्येय त्याची आसपा की आम्ही कसं केल्यारी आमकां त्या कृष्ण परमात्मा लागी पावचे जाता. सो त्या विशय सांगतारी तुम्ही ते सांगून दिलेलं आसा की आमकां त्या नावान रुची ना, इत्या रुची ना आणि त्या रुची इन्क्रीज करूक मस्त पुरा तुम्ही वाट दाखवून दिलेलं आसा. सो मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. भारी लायक जालें सेशन. आमकां लायक कोण हे अर्थ कळलेलं आसा. सो कोणाक कसले क्वेश्चन प्रश्न साडीन गोयता वय निमगो येता. सो इन द मीन टाइम एक 3 अनाउन्समेंट आसा ती, सो हांव जस्ट त्या कंटिन्यू करता. सो 25th परा फ्रायडेक थर्ड वर्स ऑफ श्री शिक्षाष्टकम ते श्री हरग्रेस अमला सीता माता देवी तांणी सांगता आसा ती. सो ताका पुरा लोकांना अटेंड जावका. तशीची नेक्स्ट 26th फेब्रुवारीक सॅटर्डे ते आमगेल युजुअल सॅटर्डे वृंदावन सिरीज अंतू प्रलंबासूर वध ह्या विशयारी हिस ग्रेस माधव शरण प्रभूजी तांणी उलयताले. सो त्यावेळी तांकां तंतू पुरा लोकांक भाग घेवन ताजे इम्पॉर्टन्स अंडरस्टँड कोण घेवका. तशीची 27th एकादशी. सो तंतू ह्या पंत फुल भगवत गीता संपूर्ण पारायण प्रभूजी पुरा वट्ट जावन करता आसती. सो पुरा लोकांक तंतू भाग घेवन तांकां प्रोत्साहन दिवका. तशी आज ही हिस होलीनेस भक्ती रसामृत स्वामी महाराज तांगेल अपियरन्स डे. तशीची राधाकुंड प्रभूजी हंग आसाची तांणी ऍड्रेस करताले. मुरलीधर चरण प्रभू ओवर टू यू. तुम्ही कसं सांगू असल्यारी प्लीज सांगा ती ताजे विषय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरिदास प्रभूजी की जय. शिल्पा शणै माते तुमकां मस्त धन्यवाद आसा. कोणाकय कसले क्वेश्चन्स आस म्हणजे जाल्यार निमगो येता रमण हरिदास प्रभूजी लागी ना म्हणजे जाल्यार आमी नेक्स्ट सेशनांत वचया. हरे कृष्णा. प्रभूजी तुमगेले सेशन बारी लायक आशिल्ले. विश्वानंद नायक माम तुमकां निमगो येता प्रश्न आस म्हणजे जाल्यार.